कर्नाटकान बेकायदेशीरपणान म्हादयचें उदक व्हरपाचें काम चालूच दवरिल्लें आनी 90% पुराय केलें जाल्यार त्या वेळार गोंय सरकार आनी उदका खात्याचे कर्मचारी खंय भजी भाजताले काय असो प्रश्न काँग्रेसीचे रमाकांत खलपान केला। तशेंच म्हादय विशयाचेर उलयतना गोंयच्या बऱ्या खातीर पर्रीकरान मुखेलमंत्री पदावेल्यान देंवचें म्हूण मागणी काँग्रेसीन केल्या। डेस्को खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। बरीच वर्षा गोव्यात भाजपाचे सरकार सत्तेचेर आसा। काही काळ मनोहर पर्रीकर, त्यानंतर पार्सेकर आणि आता परत पर्रीकर। आणि आज आम्ही प्रश्न विचारता मुख्यमंत्र्यांक की डोंगर फोडपाचे काम चालू आसा, अंडरग्राउंड कॅनाल खणचे काम चालू जाल्ले, काम पूर्णत्वाक गेले, अशा वेळार तुझे मंत्री, तुझे सरकार आणि या पाणी खात्याचे सगळे इंजिनियर लोक कितें करताले? भजी भाजताले। आणि हे सगळे चालू असताना फक्त इलेक्शन कडे तोंड दवरून, नजर दवरून आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर कर्नाटकाच्या येदुरप्पाक पत्र दिवन he has tried to rub salt into our wounds. या सगळ्या परिस्थितीचो परिणाम गोंयचेर मोठ्या प्रमाणात जातलो। अशा वेळार सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावची गरज आसा। सगळ्या राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरपाची गरज आसा। परंतु गोंयचो सत्ताधारी पक्ष मात्र फक्त राजकारण नदरेन दवरून म्हादयचें कितेंय जावं, आमच्या वॉटरफॉलचें कितेंय जावं, आपल्या राजकारणात व्यस्त आसा। अशा वेळार काँग्रेस पक्षाकडे एकच पर्याय उरता की हे सरकार सत्तेर ह्यान फुडें आनीक उरूंक जायना। ते डळमळीत जाल्ले आसाच, ते सरकार पोखरलाच भितरल्या। जो टनेल कर्नाटकान काढला त्या परस डीप टनेल is visible within the ruling setup. Yet we demand that Parrikar resigns and makes way for a more responsible setup to deal with the future of Goa and in particular Mahaday and the related issues.